नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयात आयच्यो हेडलायन्स. राष्ट्रीय खेळा सर्तीत गोंयाक मेळ्ळें पयलें भांगरा पदक. मॉडर्न पेंटेथलॉन प्रकारांत बाबू गांवकारान कोरलें भांगरा पदकाचेर नांव. गोयचे उदरगती खातीर मरिना गरजेचो म्हणटा केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपाद नायक. राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या उक्तावणाची तयारी पुराय. प्रधानमंत्रीचे मोदीचे हस्तुकी दबाजान जातले उक्तावण. मंत्री गोविंद गावडेन घेतलो नियाळ. हरमलातले बेकायदेशीर हॉटेल केले सील. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत जाली कारवाय. पोर्तुगेजांनी मोडिल्ल्या देवळांचो अहवाल मुख्यमंत्र्याक सादर. मोडिल्ल्या देवळांचे एक स्मारक मंदिर बांदपाचो समितीचो प्रस्ताव. आणि भाजपाची लोकसभेची तयारी दुसऱ्या पावण्यार. केंद्रीय फुडारी आणि मंत्री राजीव चंद्रशेखरान घेतली सगळ्या आमदार मंत्र्याबरोबर बसका. आता पळयात खबरो विस्तारान. 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीत गोंयांत खातें उगडलां. मॉडर्न पेंटेथलॉन प्रकारांत गोंयाक पयलें भांगरा पदक मेळ्ळां. नेत्रावळी सांगे वाठारांतल्या बाबू गांवकर ह्या तरणाट्यान दादल्यांच्या लेझर रन प्रकारांत बरी कामगिरी करीत पयली सुवात मेळयली. लेझर रन प्रकारांत 600 मीटर धांवप शूटिंग ह्या खेळांचो आस्पाव आसता. हो खेळ फोंडे खेळा संकुलांत जालो. मरिना प्रकल्पाची गोंयाक गरज आशिल्ल्याचे केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपाद नायक सांगता. जगभरान अशे प्रकल्प आसात, पूण गोंयान अशे तरेच्या प्रकल्पाक विरोध जाता हे बरोबर न्हय. काय राजकीय फुडारी लोकांक चाळोवन घालतात. ताकाच लागून लोक ह्या प्रकल्पाक विरोध करतात अशें ताजें म्हणणें. हे सगळ्याची स्टडी खूब वर्सां पयलीं हो प्रोजेक्ट जावचें अशें सरकारान हें आशिल्लें, पण काही लोकांचो थंय विरोध आशिल्लो आनी त्या हातूंतल्यान सगळो तर विचार केलो. आतां गोंय आमी जर पळयतात की प्रत्येक प्रोजेक्ट कसलोय IIT प्रोजेक्ट हाडूंक थंय विरोध, कारण तांकांय सामान्य लोक जे आहात तांकां कोण तरी म्हणजे राजकारण ह्या सगळ्या विकासाचें राजकारण हाडलें वता. सगळ्यांनी बऱ्याने विचार करचो ह्यो जर गोश्टी आयल्यो जाल्यार हांगसरली खंय तरी उद्योग तयार जातलो. उद्योगातून एम्प्लॉयमेंट तयार जातलो. तातूंतल्यान फायनान्शियली सगळे हातूंतल्यान आमची सुदारणा जातली. तरेतरेचे वेवसाय ह्या माध्यमातून चलतले. जगान हें सगळें जाता, गोंयानूच खंयचे पद्दतीन हें जातलें वाट हे अशे प्रोजेक्ट संपूर्ण जगात सगळ्या राष्ट्रांनी आसात आनी म्हणून ह्या सगळ्यांनी विरोध करतना विरोधा खातीर विरोध करचो न्ही. खरेंच जर जेन्युअन कितें जर सामान्य मनशाक जर ताका प्रॉब्लेम कितें जातले जाल्यार गोश्ट वेगळी आनी हें एकामेकाचें म्हणणें आयकून घेवंक जाय. सरकारानूय विरोधकाचें बाबा कितें ताचे मुद्दे आसा तातूंत कितें तथ्य हें समजून घेवंक जाय. सरकाराचें म्हणणें लोकांनी आयकून घेवन नंतर ताचेर डिसिजन घेवप अशें केलें जाल्यार हो प्रश्न सुटलो अशें. गोंयांत 26 ऑक्टोबराक जावपी 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीचे तयारेक नेट आयला. खेळगडे गोंयांत पावल्यात, तशेंच कांय खेळाच्यो सर्ती जाल्यात. ह्या सर्तीच्या उक्तावण सुवाळ्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोंयांत येतात. जाल्यार सुमार 10,000 खेळगडे ह्या सर्तीत वांटो घेतले.
गोंयांत इफ्फी उपरांत पयलेच फावट अशा पद्दतीचो इव्हेंट जाता. 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्ती खातीर गोंय तयार आसा. खेळाक लागपी सगळी साधन सुविधा, सेक्युरिटी तशेंच हेर सगळ्यो तयारी पुराय जाल्यात अशी माहिती खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिल्या. आयज तांणी फातोर्डा स्टेडियमाचेर वचून उक्तावण सुवाळ्याच्या तयारेचो नियाळ घेतलो. आमचो मुख्य चॅलेंज जे आसा ती एज फार एज सेक्युरिटी इज कन्सर्न, द क्राउड हू इज गोइंग टू एपियर एज एन स्पेक्टेटर ओवर हियर, तांकां कसो हँडल करप ही खरी मेजर चॅलेंज आसा. आमचो कार्यक्रमाचो जो फ्लो जो आसा तो ऑलरेडी फ्रीज जाल्लो आसा. प्रायम मिनिस्टर आदरणीय प्रायम मिनिस्टर ह्या वेन्यूचेर येतले. मागीर सगळो प्री इव्हेंट आनी पोस्ट इव्हेंट अशे दोन तरेनी आमी सगळो हो कार्यक्रम विभागून केल्लो आसा. आणि एकदा कार्यक्रम सुरू जालो मागीर व्हडलो काय टेन्शन ना, कारण तो ऑटोमॅटीक फ्लोआचेरूच वयतलो अशें म्हाका तेजी पूर्णपर्यंत गॅरंटी आसा. पूण डेफिनेटली तुज्या प्रश्नाक उत्तर दिता आसतना हांव इतलें म्हणटलो की वी आर ऑल सेट to welcome our honorable Prime Minister Shriman Narendraji Modi and to welcome all the spectators, all the athletes, all the technical officials, all the VVIPs from across the state. तातूंत भितर ब्युरोक्रेट्स आसतले अशें सगळ्यांचें स्वागत करपा खातीर एकंदरीत गोंयचो लोक उत्साहान आणि आनंदान स्वागत करपा खातीर आसा. कारण अतिथी देवो भव ह्या संकल्पनेंतल्यान आमी मुखार गेल्ले आसा आनी दॅट इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी टू गिव दीस रिस्पेक्ट टू अवर गेस्ट इन द स्टेट ऑफ गोवा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पयलीं हेलिकॉप्टरांतल्यान गोंयांत येवपाचे आशिल्लो, मात तो आतां रस्त्या वटेन येतलो. प्रधानमंत्री येता तो रूट भौशीक येरादारी खातीर 18 मिनटां बंद दवरतले. नॅशनल गेमींग खातीर 3508 प्रतिनिधींची नोंदणी. नॅशनल गेमीत 10,000 खेळगडे वांटेकार जातले. उक्तावण सुवाळ्याक 700 कलाकार सांस्कृतीक कार्यावळ सादर करतले. नॅशनल गेमीत 2100 खेळगड्यांक मेडलां मेळटली. समारोप सुवाळ्याक उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हाजीर रावतले. 3 बऱ्या खेळगड्यांक निमणे दिसा उपराष्ट्रपतीच्या हस्तुकी पदकां भेटयतले. नॅशनल गेमींचो समारोप सुवाळो ताळगांवां श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर जातलो. गेम जाता ते वाठारांत पुलिसा सयत गोंय मनीसबळ महामंडळाचे सुरक्षा रक्षक सेक्युरिटी दितले. भारत देशाचो एक मोठो इव्हेंट म्हळ्यार 37वी राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा ही गोंयांत जावपाची आसा ह्या वर्साक आनी ताची तयारी मोठ्या प्रमाणात चलिल्ली आसा. तयारी कंप्लीट जाल्या अशें गोविंद गावडेन सांगलां. फातोर्डा स्टेडियमाचेर फाल्यां PM मोदीचे हस्तुकी ताचें ओपनिंग जातलें आनी ओपनिंगा खातीर हांगा बरी मोठ्या प्रमाणात सेक्युरिटी लायता. गोवा पुलिसाचे जवळ जवळ 4,500 पुलीस जो दाबोळी एअरपोर्ट ते हांगा फातोर्डा स्टेडियम म्हणल्यार हातूंत लागिल्ले आसात. त्याच बरोबर ट्रॅफिक सेल, ATS स्पेशल फोर्स, त्या भायर CIFS, SPG, पॅरामिलिटरी फोर्स हांची वेगवेगळी जवानाची तुकड्यो हांगा पाविल्ल्यो आसात आनी ताबो घेतिल्लो आसा. तांकां प्रत्येक पॉयंटार दवरले आसात. वरिश्ठ पुलीस अधिकारी हांगा तांचेर नदर दवरून आसात. त्याच बरोबर गोविंद गावडेन सांगिल्लें आसा की ओपनिंगाक 650 कलाकारांचो प्रोग्राम जातलो. टोटल 650 कलाकार जे गोंयभर आनी देशांतले हांगा पार्टिसिपेट जातले. 37th नॅशनल गेम म्हणून 37 ढोलांची सलामी ही PMाक दिल्ली वतली. गेट नंबर 8 आसा ती VIP विथ कार हांचे खातीर आसतली. गेट नंबर 2 आसा ती VIP बट विदाउट व्हेहिकल. गेट नंबर 3 क्लोज आसतली. गेट नंबर 4 आसा ती व्हॉलेंटियर आनी आर्टिस्टां खातीर आसतली. गेट नंबर 5 आनी 6 स्टुडंट आनी जनरल पब्लिका खातीर आसतली. गेट नंबर 8 आसा ही PMा खातीर स्पेशल दवरिल्ली आसा. गेट नंबर 8तल्यान PMूच भितर सरतले आनी ते जवळ जवळ हांगा 6 वरांचेर पावपाचे आसात. 6 आनी 8 हांगाच्यान भायर सरतले. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकाणेकर. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत हरमलाचे 5 मळ्यांचे हॉटेल सील केला. नो डेव्हलपमेंट झोनात हे हॉटेल बांदलां. उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण पेडणेच्या उपजिल्लो अधिकारी आनी पुलीस निरीक्षकान कारवाय केली. तशेंच हॉटेलाची लायट आनी उदकाची पुरवणूय बंद केल्या. जायते गरजेचे परवाने घेनासतना नो डेव्हलपमेंट झोनात हे बांदकाम केल्ल्यान ही कारवाय जाल्या. गिरकरवाडा हरमल वाठारांत नो डेव्हलपमेंट झोनात बांदिल्ली बेकायदेशीर इमारत सील करपाचो आदेश उच्च न्यायालयान पेडणेच्या उपजिल्लोधिकारी आनी पुलीस निरीक्षकांक दिला. ह्या हॉटेलांची लायट आनी उदकाची पुरवण बंद करपाचोय आदेश न्यायालयान काडिल्लो आसा. ह्या हॉटेलांत बांदकाम करपाक जाय तो परवानो घेनासतना नो डेव्हलपमेंट झोनात हे बांदकाम केल्ल्याचो शिक्को न्यायालयान मारला. रवी हरमलकरान ह्या बांदकामा आड न्यायालयांत याचिका सादर केल्ली.
बंगळुरूचो अशोक खंडारी ह्या हॉटेलाचो धनी. धनयान ह्या हॉटेलाचो बांदकाम परवानो घेवंक नाशिल्लो. तरी लेगीत 4 मजली हॉटेलांत सगळे वेवसाय चलताले आनी पंचायतीक हाची सादी म्हायती लेगीत नाशिल्ली अशें न्यायालयान दाखोवन दिलें. 1 नोव्हेंबर मेरेन कारवायेचो अहवाल सादर करपाचो आदेश न्यायालयान जिल्लो अधिकारी आनी पुलीस निरीक्षकांक दिले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पोर्तुगेजांनी मोडिल्ल्या देवळांचो अभ्यास करपाक नेमिल्ले समितीचो अहवाल तयार. अहवाल मुख्यमंत्र्याक सादर केला अशी माहिती पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान दिली. मोडिल्ल्या देवळांचे एक स्मारक देऊळ बांदपाचो प्रस्ताव समितीन दिल्ल्याचे फळदेसायान सांगले. पोर्तुगीजांनी मोडिल्ल्या देवळांच्या पुनर्बांधणे खातीर सरकारान नेमिल्ली समितीचो अहवाल तयार जाला. समितीन हो अहवाल मुख्यमंत्र्याक सादर केला. स्मारक मंदिर म्हळ्यारच आमकां दिस इज वन ऑफ द सजेशन फ्रॉम विच हॅज कम फ्रॉम समिती द कमिटी वीच वॉज अपॉइंटेड टू फायंड आउट आमची देवळां कितली मोडली हाजी. तांणी सगळ्याक वचून म्हणजे पर्सनल विजिट्स केल्ले आसात परत ताजे संदर्भ पळयले आसा, आर्कायव्जांतल्यान ताजे रेफरन्सीस घेतिल्ले आसात एंड दे हॅव असेंबल्ड ऑल दी डेटा कनेक्टेड टू एनी ऑफ द साइट्स वीच वी हॅड रिसिव्ड. Beyond that, they were authorized to go other places also by their own. Okay. But altogether, what they have gathered the information before coming out of that, we are not going to, because that report which is submitted is placed before the Honorable Chief Minister. And Chief Minister Magir to Sayan Sandal, I do not want to open up. Okay. The only thing, slightest thing that I would say, that they have one point in that. की एक स्मारक मेमोरियल टेम्पल म्हणजे स्मारक मंदिर बांदले जर जाय जाल्यार वी कॅन गो अहेड विथ दीस कळ्ळें न्ही. सो गव्हर्मेंट मे एक्सेप्ट इट ऑर वट एवर इट इज. दीस इज वन ऑफ द ओपिनियन दे हॅव रेज्ड दॅट वी कूड स्टार्ट एज वेल सेइंग दॅट स्मारक टेम्पल स्मारक मंदिर कूड बी बिल्ड. देवळां पुनर्बांधणी समितीचो अहवाल तयार. पोर्तुगीजांनी उद्ध्वस्त केल्ल्या देवळांचो अभ्यास अहवाल तयार. तज्ञांचे समितीन अहवाल सादर केलो मुख्यमंत्र्याक. पोर्तुगीजांनी 1000 परस मायज देवळां मोडिल्ल्याचो अहवालात दावो. मोडिल्ल्या देवळांचो आंकडो मायज आशिल्ल्यान सगळ्या देवळांची पुनर्बांधणी अशक्य. हे सगळ्या मोडिल्ल्या देवळांच्या जाग्यार एक स्मारक देऊळ बांदपाचो समितीचो प्रस्ताव. दिवाडे जुव्यार जुन्या सप्तकोटेश्वर मंदिराचे पुनर्बांधणेची समितीकडेन सुचोवणी. हे विशीं पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगले की हे अहवालाचेर मुख्यमंत्री अधिकृत भाष्य करतलो. स्मारक एक्झॅक्टली म्हणून कितें ना आता ते आमी डिस्कस करता. आणि सर रिपोर्ट इज नॉट सप्तकोटेश्वराच्या देवळाची पुनर्बांधणी तीच जावची म्हणून पयलींच्या जाग्यार बी अशें ना ते सगळे विषय आसा न्ही ते आत केले जाल्यार मागीर सीएम कितें सांगतलो. ती कमिटी आमची सीएमा बरोबर बसपाची आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर समीप नार्वेकर. लोकसभा वेंचणुकेचे दिकेन भाजपान आपली सुत्रां हालोवपाक सुरवात केल्या. भाजपाचो फुडारी आनी केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखरान बुधवारा पणजे भाजपाचे आमदार मंत्र्या सयत सरकारांतले मित्र पक्षांच्या फुडाऱ्यांची बसका घेतली. भाजपाची मतांची टक्केवारी वाडोवन दोनूय मतदारसंघात भाजपाचे उमेदवार निवडून हाडपाची मोख दवरल्या. भाजपान लोकसभे खातीर तयारेच्या दुसऱ्या पावण्यार ब्रेस्तारात तयारेक सुरवात केली. भाजपाचो फुडारी आनी केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखरान गोंयांत भाजपाच्या लोकसभेच्या तयारेचो नियाळ घेतलो. राजीव चंद्रशेखरान भाजपाच्या सगळ्या आमदार मंत्र्यां वांगडा बसका घेतली. फक्त भाजपाचे आमदार मंत्री खासदारांबरोबरच न्ही जाल्यार भाजपा सरकारांतल्या वांटेकार पक्ष मोगो आनी अपक्षा वांगडा चर्चा केली. फाटलीं 10 वर्सां पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन केल्ली उदरगत मुखार दवरून वेंचणुकेक आमी फुडें वयतले. प्रत्येक गोंयकार मोदी सरकारान दाखयल्ली प्रगतीच्या वाटेर मत मारतलो. 2014 पयलींचे अधोगितेक न्ही अशें चंद्रशेखरान सांगलें. On the other hand, we also spoke about the ensuing Lok Sabha elections in 2024 and how the last 10 years of transformation of India, transformation of Goa must continue, and that we must work hard to ensure that the people of Goa continue to support Honorable Prime Minister Narendra Modi ji as he
has transformed India the last 10 years and continues to take India forward and make India a developed nation in our lifetimes. These coming elections, people of Goa, and our MLAs, colleagues and our party colleagues in BJP Goa are very confident that every voter of Goa will vote to continue this path of development, progress, prosperity of Prime Minister Narendra Modi ji's message, Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas, to making India a strong nation and never go back to the despair days of pre-2014, of economic vulnerability, of only a few people getting opportunities, and corruption and dysfunctionality that we saw that made us embarrassed and ashamed in front of the world. वेंचणुकेक फक्त 160 दीस उरल्यात. आता सावनूच तयारी सुरू केल्या. दोनूय सीट जिखपा खातीर प्रत्येक मतदारसंघात सशक्तीकरण करपाचें काम चालू आसा अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. पूण दोनूय सिटांचेर भाजपाचो उमेदवार कोण आसतलो हाचेर अजूनय सस्पेन्स चालू आसा. वेंचणूक समिती नांवांची निवड करतले आनी ती नांवां पक्षाचे संसदीय समितीक धाडटले. संसदीय समिती उमेदवारांच्या नांवांचेर शिक्कामोर्तब करतले अशें प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगले. सगळ्या भावांनी बहिणांनो, 2 विशया खातीर आयची बैठक डॉक्टर राजीव चंद्रशेखर जी घेतलेली. एक म्हणजे केंद्रात आशिल्ले वेगवेगळे डेव्हलपमेंटलचे विशय आमचे कोऑर्डिनेशन बिटवीन द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा अँड गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, वेरियस विशयांचेर वेरियस मिनिस्टर्स अँड MLAs डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट हाच्या बरोबर त्यांची चर्चा केली. त्यांचे वेरियस इश्यूज हे वेगवेगळे फॉलोअप करप किंवा बाकीचे हे करप, नवीन ह्या 2-3 महिन्या भितर आमी कशा पद्दतीन वेगवेगळे प्रोजेक्ट गोंयांत हाडपाक शकता हाजेरूय इन डिटेलान डिस्कशन्स जाले, इन्क्लुडींग मी एंड अलॉंग विथ द मिनिस्टर्स. त्याच बरोबर वेगवेगळे आमचे श्रीपाद भाऊ आशिल्ले, श्रीपाद भाऊंची उत्तर गोवा कॉन्स्टिट्युएन्सीन वेगवेगळे डेव्हलपमेंटल कामां तांचीय सुरू आसा. तांच्यांनी ताचेर मार्गदर्शन केलें कशा पद्दतीन ती कामां फुडें वचूं शकता आनी कित्या बेगीन आमी ते प्रोजेक्ट कंप्लीट करतले हाजेरूय डिस्कशन्स जाले. सगळ्यांनी आपली सजेशन्स रिगार्डींग दीस डेव्हलपमेंटल वर्क ह्या संदर्भात सगळ्यांनी केली. दुसरो म्हत्वाचो विशय आशिल्लो आमचे लोकसभेचे इलेक्शन्स. तशें पळोवंक वचत जाल्यार फक्त 160 दीस लोकसभेच्या इलेक्शनाक उरल्यात आनी भारतीय जनता पार्टीत लोकसभेच्या इलेक्शनाची तयारी ही आतां पासूनच आमी सुरवात केल्या. लोकसभा इलेक्शनाचेर मार्गदर्शन करपा खातीरय बी डॉक्टर राजीव चंद्रशेखर जी आमच्या मदीं आशिल्ले. आमी पुराय इन डिटेलान हाजेर कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज आमी नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा कशा पद्दतीन जिखतले हाजेर सगळ्यांच्या बरोबर चर्चाय केली. इन्क्लुडींग आमकां डॉक्टर राजीव चंद्रशेखर जी हांच्यांनी सजेशनूय दिली फॉर द विनिंग ऑफ द इलेक्शन्स इन बोथ द कॉन्स्टिट्युएन्सीज. कशा पद्दतीन आमी जिखपाक जाय किंवा आमी कशा पद्दतीन तेज्यो आमी अंत्योदय फक्त म्हणना, म्हणजे पयलीं गरिबी हटाव म्हणटाले, आमी गरिबी हटाव केली आनी अंत्योदय तत्वाचेर आमी काम करता. 33 MLA इन द प्रेजेंट इन द स्टेट, हम दोनों सीट यानी 100% सीट्स हम इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं. इलेक्शन डिक्लेअर जातकच त्याचे पयली गोंयची इलेक्शन कमिटी आसता आनी त्यानंतर ते नांव पार्लिमेंटरी बोर्ड जो आसा ताचे कडेन वतले आनी ते विल डिक्लेअर. हांगा आमकां ऑथॉरिटी आसना तशी डिक्लेअर, इज अ सिंबल. त्यामुळे त्याच्या संदर्भात अजून काय ते इलेक्शन जेन्ना डिक्लेअर जातले त्याचे पयलीं जातले. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार आणि वर्षा आश्वेकार. 28 तारखेक पेडण्याची फामाद पुनव, पुनवेची भूतनाथ आणि रवळनाथाची तरंगा वर्स पद्धती प्रमाण कोटकार फॅमिलीक भेटीचो कौल दिवन देवाचे मांगरात पावली. आता तरंगा देवाचे मांगरात दर्शना खातीर दवरल्यात. केले होते तसे हे महापुरुष पेडण्याची रवळनाथ, पेडण्याची भगवत, माऊली, मुळवीर, सातेरी हे पंच हितून ही देवळां आहात. ही पेडण्यासारखी देवळां म्हाका दिसता अशी खंय नासतली आणि पोर्तुगीज टायमार तेंच्यांनी खंय वडयल्ली ती सुद्दां खबर ना. कित्याक पत्रादेवी स्मारक हा फ्रिडम फायटरांचे ते मोठे स्मारक आहा, थंय सुद्दां देवळां असली आसतली पण कोणाक ती खबर ना खंय आसतली आनी काय आहात ती. अशी रानांनी जंगलांनी ही देवळां केले. ह्या आमचो गांव सादो गांव, गरीब गांव असो आहा. तरी म्हाका दिसता हे जे लोक आसतात आमचे तेंची भरभराट जावची, तांकां आयुश्य दिवचा, तेंच्या भुरग्यां बरें शिक्षण दिवची आनी वायट व्यसनां आहात. आज म्हाका बरे थोडे म्हाका गोश्टीन खटकता. रात्रीचो जो टायम आसता तो सामको वायट आसता. त्या भूतनाथ देवान ह्यांचा सारका पिशाचे भुरग्यांक सगळ्यांक बरें करपाचें, तेंचें आरोग्य दिवन तेंची बुद्धी आणि सगळे हेतून
बरें करपाचें इतके देवा कडेन हांव मागता. लोकप्रियतेची विनवणी करून ताका परत हाडटा. आनी शणैचो तेच्या नंतर शणैक गोल आसता. शणैक गोल जाल्या नंतर मग दादा डॉक्टर म्हणून ते परत हेचे कडेन गोल आसता. मग ती फुडें मेस्तांक गोल आसता. दिवाणखाण्यान ताका सुजन नांवाचें घर म्हणटात. दिवाणखाण्याचेर वता. दिवाणखाण्याच्या सकयल देंवली म्हणजे पेडणेकारांक गोल आसता. पेडणेकारांक जाल्या नंतर मग आमचे सेवेकरी जे ह्याचे म्हणजे सेवा करता शालदारी ते तांकां गोल आनी भितून वयता. भितून गेल्या नंतर तरंगा काय करता. पयलीं शिरांनी वयता. भागवताक थंय भागवत जो संबंद आसलो तो काडलेलो आसलो ताका मान दिता. आता विराजमान जाल्ले आसा ते 12:30 वाजता कोटकर कुटुंबीय, कोटकर पिलगी, कोटकर सेवेकारी, मानकारी पहिले मानकारी कोटकर पेडणे तालुक्यान ह्या देवस्थानात कोटकरांची पहिली मान. हयसर देव इल्या नंतर विराजमान जाल्या नंतर कोटकरांक दुपारी कौल जाता. कौल जाल्यानंतर महानैवेद्य वाढलो जाता. आणि संध्याकाळी 4:30 वाजता शेडगावकर मोर्जीचे जे बुवा असत त्यांची हयसर कीर्तन असतं. मोठ्या महोत्सवात कीर्तन थाटामाटात कीर्तन जाता. आणि संध्याकाळी परत वाद्य बारा धोलाचा वाद्य जाता. ज्यो काय प्रथा आसा त्या देवाच्या इच्छेप्रमाणे ती प्रथा आम्ही करतो. आणि अजून फुडें आमची खूप श्रद्धा आसा. म्हणजे पूर्वीच्यांनी केल्लो आहा तो म्हणजे पयले कोटकरांक हांवें मान आहा. पयले 9 दीस पालखे जातात भगवतीच्या देवळान. ते जाल्या उपरांत घट उठतात. मागीर दसऱ्याचे दुसरे दीस देव न्हेसतात. ते रवणाच्या देवळान न्हेसतात आणि मागीर ते कोटकरवाड्या येतात. कोटकरवाड्या येयल्या उपरांत ते पयलो कोटकरवाड्याक कौल दिता. कौल दिल्या उपरांत पयलीं तांकां ह्या पावणेर म्हणून आसता तो पावणेर घालता आमी सगळ्यांक. आणि मग ते 12 आमकां कौल दिल्या उपरांत ते परत हितून देव वचांक वयतात. भगवतीच्या देवळासून मांगरार वतात. मांगरार मग ते हें आसता. ते 3 दीस थंय रावतात. मागीर ते इडाची रात जाता. इडाची रात जाल्या उपरांत ते मग दुसरे दीस पुनव जाता. त्या उपरांत ते पुण्याक सगळ्या महाराष्ट्राक बी सगळ्यांक कौल दितात आणि ते परत असलेल्या जाग्यार म्हणजे रवणाच्या देवळान कौल आसता. व्याघ्र क्षेत्राबाबतीत उच्च न्यायालयाक मुदत वाडीची मागणी केल्या. या संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची वाट पळयतात अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. एक गजाल आसा, आमी हायकोर्टान आमकां टायम दिवचो म्हणून एप्लिकेशन फायल केला. अजून हायकोर्टान ताजेर कांय डिसिजन घेवंक ना. सो दॅट वी आर वेटिंग फॉर दॅट. पेडणेच्या सन सोयरोबानात MBA कला आणि वाणिज्य कॉलेजीचे प्राचार्य फिलिप रॉड्रिगीज हाणें सरस्वती पुजनाक परवानगी दिवंक नाशिल्ल्यान तांचेर आंगलट आयला. तांचे कडल्यान पद काडून घेवन तांची बदली म्हापशेच्या सेंट झेवियर कॉलेजीत केल्या. कांय दीस आदीं सरस्वती पुजपाक दिवंक नाशिल्ल्यान कॉलेजीत वाद जाल्लो. उपरांत विद्यार्थ्यांनी कॉलेजीन परवानगी दिवंक नासतना सरस्वती पुजिल्ली. पेडण्या गव्हर्मेंट कॉलेज संत सोयरोबानाथ MBA ह्या कॉलेजीच्या प्रिंसिपलान सरस्वती पुजनाक परमिशन दिवंक नाशिल्ल्यान हें प्रकरण तेज्या आतां आंगलट येयला. शिक्षण खात्यान तांकां तेंच्या पोस्टा वयल्यान रिलीव केला. प्रोफेसर डॉक्टर फिलिप रॉड्रिगीज ए मेलो हे प्रिंसिपल आसले ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल ऑफ संत सोयरोबानाथ MBA गव्हर्मेंट कॉलेज ऑफ पेडणे. हेचे प्रिंसिपल आसले आनी तुमकां खबर आहा काल हालींच सरस्वती पुजन जालां. आनी भुरग्यांनी सरस्वती पुजनाक परमिशनाक मागणी घातलेली पूण तेंच्यांनी ही परमिशन नाकारली. आनी ह्या फाटभुंयेर तांकां तेंच्या पोस्टा वयल्यान काडला आनी तेंची घर वापसी सेंट झेवियर्स कॉलेज म्हापसा हांगासर केला. हो आदेश काडला डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एज्युकेशनान. हांव आदेश वाचता तुमकां. Professor Dr. Felipe Rodriguez E. Melo, officiating principal at Santa Soyrobaनाth MBA Government College of Arts and Commerce, Pernem, is hereby relieved from his duties as officiating principal at Santa Soyrobaनाth MBA Government College of Arts and Commerce, Pernem, and repatriated to his parent institution of St. Xavier's College with immediate effect in public interest. अंडर सेक्रेटरी आवेलिनो दिसा हायर एज्युकेशनाची हेंच्यांनी ही सय मारला आनी हेंच्यांनी हो आदेश काडला.
ह्या सारकेले अपडेट्स आमी तुमकां ह्या फुड्यान घेवन येतले. पळयत रावात गोमंतक TV. राष्ट्रीय खेळा सर्ती खातीर प्रधानमंत्री मोदीचे येवकाराक वेर्णा ते दाबोळे गुजराती भाशेन फलक लायल्यात. हे गुजराती फलकावयल्यान काँग्रेसीचो फुडारी विरियाटो फर्नांडिसान टिका केल्या. मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत सदांच आपल्या भाशणांनी कोंकणीचो उदो उदो करता. कोंकणी भास आतां फकत गोंयांतूच न्ही जाल्यार राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार नामना जोडपाक लागल्या अशें मुख्यमंत्री सांगता. एका वाटेन मुख्यमंत्री कोंकणीचे गुणगान करता आसतना दुसरे वाटेन गोंयांत जावपी 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीत प्रधानमंत्री मोदींच्या येवकाराक गुजराती भाशेंतल्यान फलक लायल्यात. वेर्णा ते दाबोळे विमानतळ रस्त्या मेरेन हे फलक दिश्टी पडटात. गुजराती भाशेंतल्या ह्या फलकावेल्यान काँग्रेसीन सरकाराचेर टिका केल्या. हांगा दाबोली बोगमाळो जंक्शनाचेर आसा वो रस्तो जावन आसा फ्रॉम वेर्ना टू एअरपोर्ट आनी आमच्या फाटल्यान तर पयशी एक व्हडलो बिल बोर्ड मारलेलो आसा. एवरीथींग इज रिटन इन गुजराती. वेलकमिंग द प्रायम मिनिस्टर. दॅट इज वॉट वी पर्सीव. आतां पळोवंक वयशी जाल्यार हें आमचें गोंयचें राज आनी आमची मायभास म्हणटा ती कोंकणी. तूं हें गुजरातीन कित्याक बरयलां? आमचो कितें हें दीस इज अ केस ऑफ सायकोफॅन्सी टू प्लीज द गुजराती प्रायम मिनिस्टर अशें दाखोवपाक. सो हे भ्रश्टाचार जुमला पाटेक हांव सांगूंक सोदतां असली नाटकां करिनाका. आर यू ट्रायंग टू मेक द प्रायम मिनिस्टर फील एट होम बाय सेयींग दीस इज ऑल्सो गुजरात? सॉरी, गुजराताक विशी जाल्यार कोंकणीन घालतले ते, महाराष्ट्राक विशी जाल्यार कोंकणीन बरयतले, कर्नाटकाक वचत जाल्यार कोंकणीन बरयतले. बरें, तुमी कोंकणीन बरयना न्ही, इंग्लिशीन आनी हिंदीन बरय. गुजरातीन कितें बरयलां हें कोणाक समजना आमकां. डोंट डू दीस सायकोफॅन्सी. स्टॉप इट. दीस इज ऑल ट्रायंग टू प्लीज द प्रायम मिनिस्टर की म्हाका मुख्यमंत्री आसा म्हाका काडिनाका, म्हाका तसोच दवर. गोमंतक TV खातीर वास्कोच्यान शुभम तिळोजी. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.